बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा मागण्यांक येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या पवित्र मंदिरान देवाच्या घरान पवित्र आल्तारार आयलोल्या दोनया आनी आमच्या सुरवंडारा आनी सोडवण दितोल्या राजाक आमच्या रायाक हे वेळार तुजें आसणें आमी अणभवता. तुज्या सांगाताक मुरगोडटा आनी सोगलें विसरून संवसारी आशा सोडून सगल्या मानान तुका नमस्कार करता. जेजू आमचो स्वागत तुका. गायन गावया R40 तुका आमी पळोवंक ना. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर आमचो बावार. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर आमचो बावार. जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारका. जेजू सर्वोत्रा तुजी सासनाच्या जिविताची कोणाशी वचू आमी, कोणाशी वचू आमी. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर विस्वास ठेवता. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर विस्वास ठेवता. जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारका. जेजू तूं एकलो आमकां बासायताय सासणेक जिवीत. बासावनेन पेट्टा विस्वास, बासावनेन पेट्टा विस्वास. तुका आमी पळोवंक ना, तरी मोग तुजो करता. तुका आमी पळोवंक ना, तरी मोग तुजो करता. जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारका. जेजू तूं चड चड बरो, सगलो मोग तुका फावो. आमचे सुख तुज्या मोगा,
आमचे सुख तुझ्या मोगान. मागण्याचो विशय. लुकाचें शुवर्तमान 2:22-40 वोळ. पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. मार्काचें शुवर्तमान 12:24 वोळ. पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी नकळो देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. सुटका पुस्तक अशें म्हणटा 20व्या वेसवरान, हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या भिराडांतली भायर काडली. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घडोवं नाकात आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडून तांकां बुजूं नाकात. कित्याक एकल्या सर्वेस्परा देवाक पोरनिपाट करून नमस्कार करचो आनी सगल्या काळजान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें दोनिया देवाचो मोग करचो. अशें दिल्लो मादामेंत आनी दिल्ली आज्ञा पाळूंक ना. जायते पावटी आमी चुकल्यान. आमकां बोगोस म्हूण मागता. चुकीचें मोक्षणें मागून गीत गावया. I3. देवासलो आपोयस गेला, आता तरी लागीं सरता. पातका वाटो जायत्यो चल्ला, आता तरी परतून येता. जायती वर्सां पातकांत भोंवला, आता तरी वळखून घेता. बाबोयणाचेर पातो केला, आता तरी माफी मागता. ल्हान व्हड पातक हांवें केला, बोगोस म्हूण हांव आतां मागता. पातक म्हजे भितर विगला, पातका दुखोन आतां दवरता. स्तोत्र 105. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगोट करात. पोरसां मोदें ताची कर्तुबां गाजुयात. ताका तुमी गितां गायात,
किनोऱ्याचेर ताची स्तुती करात. ताचे पवित्र ताच्या ओचोऱ्यांचे सगळे कडेन किर्ती गायात. ताचें पवित्र नांव अभिमानान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरी जावं. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, पदवी तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. गायन गाऊया E7. Kurat vakani, kurat dinwasni, Jezucia mogaci. Kurat vakani, kurat dinwasni, Jezucia mogaci. Kurat vakani, kurat dinwasni, Jezucie podwieci. Kurat vakani, kurat dinwasni, Jezucie podwieci. Kurat vakani, kurat dinwasni, Jezucia radziaci. Kurat vakani, kurat dinwasni, Jezucia radziaci. Kurat vakani, kurat dinwasni, Jezucie kulici. Kurat vakani, kurat dinwasni, Jezucie kulici. Kurat vakani, kurat dinwasni, Jezucia roktaci. Kurat vakani, kurat dinwasni, Jezucia roktaci. Kurat vakani, kurat dinwasni, Jezucie majeci. Kurat vakani, kurat dinwasni, Jezucie majeci. देवाचें उतर आमकां गूण करता. देवाचें उतर आमकां पिकयता. देवाचें उतर आमकां जागृत दवरता. देवाचें उतर आमकां सुळसुळायेन चलयता. हेंच देवाचें उतर आयकूंक सगळीं उबीं रावया आनी चीत दिवन आयकुया.
लुकाचें शुभ वर्तमान दुसरो आवेसवोर 40 आनीक 1 ते 50 आनीक 1. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे पोरबेक जेरुसाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सोदांचे भाशेन जेरुसाल्याक गेली. आनी पोरबेचे दीस सोरल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसाल्यान फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बोरी आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें ताका सोडलो. तो मेळ्ळो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसाल्याक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शेस्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो. ताचे आयकोताले तांकां सोमेस्तांक तांच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोंती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसलीं? पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बोरी तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. देवाचें उतोरी. देवाचे व्हड उपकार. बसूया. ल्हान सोनियाळ आयकोल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी करुया. (1988) वर्साक आर्मेनिया गांवांत भूंयकांप जालो तेन्ना एक आवय आनी तिचो ल्हान भुरगो फातराच्या मोदें पोन्न उरतात. भुकेन भुरगो मरोंक पावता. त्या आवयच्या सगल्याच वाटांनी फातर आसलोल्या कारणान आपल्या भुरग्याक दूद दिवंक तिचे लागीं घडना. असल्या वेळार आपल्या बोटाक घांस मारून रगत व्हांवयता तें बोट भुरग्याच्या तोंडाक घालता आनी भुरग्याक जिवो दवरता. आवयच्या मोगाक शिम्मेर आसना. ती भेदभाव करिना. भुरग्या सोवे तिचो सदांच हुस्को अशें आमकां दिसून येता. आयच्या वाचपांतूय आमकां मारयेचो हुस्को. भुरगो जेजू,
सोबें दिसून येता. हुस्क्यान बरोवन हांव आनी तुजो बापूय तुका सोदतलो. आयज मारयेचे निश्कळूंक काळजाचो आमी उगडास करता. मारयेच्या जिवितान जायते सुगूण आमकां दिसून येतात. ती पातका विणे जियेली, देवाची खोशी केली. समजो नासतना पर्यंत तिणें ती मानून घेतली आनी जबाबदारेन आपली देवाची खोशी पाळली. तिचें काळीज हुस्क्यान भरलोलें. एलिझाबेटीची ती सेवा करता. तिची मावशी भयण काना गांवान अडचणीक सांपडलेल्या गोराब्याक आदार करता. तिचें काळीज काळजीदार, कित्याक आपल्या एकल्याच पुताचो जल्म ते मरण पर्यंत ती जायतें सोंसता आनी सगळें दूख आपल्या काळजान सांबाळून दवरता. हे सगळे गूण आमी आमच्या जिवितान आपणावंक गरज आसा. गायन गावुया R39. तुझ्या हातात म्हजो हात, जेजू 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 घालता हांव. तुका तेकून विश्वासान जेजू 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 धरता वाव. तुझे गोटाय म्हाका नी झुजाक 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 वेता. दुस्मान मोचे बिराक म्हाका 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 बिराना. तुझे बरी उंच दोंगर काडून 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 चोडटा हांव. तुझ्या उतराक पालो दिवन दर्यार 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 चलता हांव. तुजो कुरीस उबारून जेजू 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 येता हांव. तुजो पाटलाव सोदाकाल जेजू 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 मोचे भाव. तुजो आत्मो म्हाका दी. तुजो 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 गोवायाव. तुझ्या मोगाळ बापाशी जेजू 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 म्हाका वो.
आता कांय मागणी आमी उबारुया. मार्काचें शुभ वर्तमान 11 24 ओळ. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमी रातून मागशात तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार दवरात, आनी तें तुमचेंच जातलें. भाग्यवंत आमच्या पाप सायबा, बेस्म आमच्या गोवळी बापा, सगल्या याज्ञिकांक आनी म्हत्वाशांक कोरी पवित्र आत्म्याची कृपा आनी जाणवाय फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजू सदांच आपल्या वडिलांक खालतो रावलो, जाणवायेन बोल्लो, वेता थंयसर बरें शिंपडायलें, बापाची कोशी केली, देव मंदिरान फाटीं रावलो. बरें तें करूंक आमकांय जेजू सारकी कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. सगल्यांनी आमी जेजूची वळख खोलायेन घेवंक आनी हीच वळख आमच्या बऱ्या उलोवपांतल्यान, करण्यांतल्यान आनी जिविताचे देखींतल्यान परगट करूंक आमच्या क्रिज्म घेवंक तयार जातल्या तरणाट्या चेडवां आनी चेड्यांक फावो ती शिकोवण घेवंक तीं सगलीं वावुल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आवय बापायांनी तशेंच संदेशकारांनी ल्हान भुरग्यांक देवाच्या उतराच्या उजवाडान आकारून हाडूंक वावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. देवाचो आशिर्वाद घेवंक तयार जातना सगलीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयल्लें आमच्या बापा मागणें हें आमी उच्चारुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस. आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नोमान मारी कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे दाय आसा, वस्तऱ्या मरे तूं सदय आनी सदय पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माय,
आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आता आनी सदा सदाकाल आमेन.